Sirach chapter 24 verse 19 and 20. म्हाका आशेता ती तुम्ही मुजेशी येया आणि मुझ्या फळांनी दादोशी जाया. मुजो उडास मोवा प्रास गोड आणि म्हाका जोडून घेवचे म्हळ्यार मोवाच्या पोळये प्रास वादे. Sirach chapter 27 verse 3. जो सोरेस्पराचे बिरांतीन तीर रावाना ताच्या घराचो विगीस नास जातलो. John chapter 10 verse 10. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक आणि बिबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वंतच्या मापान ते मेळो म्हूण. John chapter 19 verse 31 to 34. जेजूचे कडवळ उक्ते करतात. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साबत आणि दाबाचीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडसार उराना जावच्याक तांचे पाय मोडोवंक आणि तांची मोडी त्या दिसा कांड व्हरूंक सुदैवाने पिलाता लागीं मागले. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवे कुडसार जोडिल्ल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पाय मोडले. पूण ते जेजू सरशी आयले तेन्ना तो पयलोसो मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पाय मोडले नात. पूण शिपायां मदें एकल्यान भल्यान ताचे कडवळ उक्ते गेले. तक्षण वावले रगत आणि उदक. Colossians chapter 1 verse 20. आणि ताका कुर्ताच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापित कर, भूमीच्या आणि अंतरळेच्या सर रचनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. Romans chapter 3 verse 25. ताच्या रक्ताच्या वर्णे मारिफात ताचेर बवर दवरतल्या पदकाच्या परिपणाच्या वेदिकन देवान ताका सभे मुखार उबो केला. आदल्या काळार मनशांक शिक्षा लायनासतना देवान ताची पदकां सोसून वेली. Revelation chapter 1 verse 5. आता आसा, आदी आसलो आणि पुढे येवचो आसा त्या देवातावन, तशेंच ताच्या सिंहासनासमोर आसलेल्या 7 आत्म्यातावन आणि विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आणि संसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आणि शांती तुमकां. ख्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पदकांतली सोडयल्यान आणि देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याजनीक रायकुळी केल्यान. ताका जावं महिमा आणि पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. 2 Chronicles chapter 1 verse 10 to 12. देखून ह्या लोकांक सोलोवन व्हरूंक म्हाका जाणवायाने समजोणी दी, ना तर येदे व्हडे परचेक सोलोवन व्हरूंक कोण सकात. देवान सलमाक जाप दिली, हे तुझ्या मनात असले देखून आणि तुवें धन निर्वे आणि मान वा तुझे द्वेष करतल्यांचो जीव वा तुझेच पासोत लांब आवक मागूंक नाय. बगार जे परचेचेर हांवें तुका राय नेमला ती परसा सोलोवन व्हरूंक तुवें जाणवायांनी समजोणी मागली. देखून जाणवायांनी समजोणी तुका मेळटली. त्या भायर हांव तुका धन दिर्वे आणि मानी दितलो आणि हे सगळे तुका इतल्या व्हडल्या मापान मेळटले की ते आदी खंयच्याय रायाक मेळलेले ना, पुढे खंयच्याच रायाक मेळचे ना. Exodus chapter 14 verse 14. सरस्वोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुम्ही शांत रावा. Zephaniah chapter 3 verse 17. सरस्पोर तुझो देव तुझे मोदे आसा, जय दितलो झुजारितो. Jeremiah chapter 30 verse 17. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आणि तुझे गाय बरे करतलो, उलयता तो सरस्पोर. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक शकना. तुम्ही कणकणचे सोडा आणि तुम्ही भियोवचे नाका.